बांबोळे महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघातात दिल्लीच्या 2 पर्यटकांक आगताक मरण आयला। टँकराचो रेंट कारीक धपको। ड्रायव्हराचो टँकरावेल्यान ताबो सुटिल्ल्यान टँकर मोटार घेवन दुसऱ्या लेनींतल्यान देगण्यात। राती बांबोळे एक मेजर एक्सिडंट जाला। एक्सिडंट तुम्ही आता पळयलो, जो ट्रक आहा तो ट्रक आणि जो रेंट कार आहा हेच्या मदीं एक्सिडंट जाला हा। एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आहा। जो ट्रक आहा तो मडगांवच्यान पणजे सायडीन वयतालो आणि रेंट कार आहा ती पणजेच्यान मडगांव सायडीन वयताली आणि टँकर जो फास्ट असल्या कारणान देंवती असल्या कारणान तेजो कंट्रोल गेलो आणि तो आपल्या ऑपोजीट डायरेक्शनान जी रेंट कार येताली तेजेर तो टर्न जावन तेजेर पडली आणि आता सायडीक रोडा सायडीक आता हो ट्रक पडलेलो। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जे रेंट कारान जे 2 जाण आसले, मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ते दिल्लीचे टुरिस्ट आणि टुरिस्ट ते गोंयान भोंवपाक येयल्ले आणि ते आपल्या हॉटेलान परत वयताना हो एक्सिडंट आणि ते ऑन द स्पॉट ते आता मेल्ले आहा। राती हो 1:30 हो एक्सिडंट। फायराची टीम तेन्ना स्पॉटार पावली, ट्रॅप आसले ते गाडयेन मात तांकां काडले तेन्ना डिक्लेअर्ड डेड म्हणून तांकां केल्लो आहा। आता सद्याक सकाळी जे आता पुलीस स्पॉटार येयल्या आणि जो पंचनामा तेंच्यांनी केला आणि फुडले इन्व्हेस्टिगेशन ट्रकाच्या ड्रायव्हराक तेंच्यांनी धरलेलो म्हणून कळोन येता। त्याने तो डिवायडर क्रॉस करून ही सायडीच्यान येवन ही गाडयेचेर मारली। कळ्ळें न्हू, ही गाडी पास जाल्ली आनी तेजे म्हाका आतां कांयच समजना। म्हाका दिसता तो टायर्ड आहलो नाल्यार तो न्हिदलो, जंप पडली काय, कित्याक तो डिवायडर क्रॉस करून न्हिदो येवप म्हणजे हें एकदम वायट जाल्लें आहा। आनीक आतां हेज्याचोच पळोवंक गेल्यार न्हू म्हाज्या हिसपान हेज्याचो डिवायडर जो मदें आहा न्हू हो मातसो व्हडलो जावंक जायो। हो तो व्हडलो आसलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता तेका क्रॉस जावपाक मेळपाक नासलें। फुडें आतां तो डिवायडर मातशें व्हडलें आहा। मजगती सोंपला तातूंत ऑल इंडिया सेपॅक टॅक्रो असोसिएशनाचो अध्यक्ष योगेंद्र सिंग दहिया आणि सेपॅक टॅक्रो खेळगडो अंकीत बलियान हांचो आस्पाव आसा। सेपॅक टॅक्रो परिवाराक सगळ्यांक म्हणजे आमचे गोवा एसोसिएशन आसूं किंवा फेडरेशन आसूं सगळ्यांक दुख्खाची गजाल। हालींच आमची नॅशनल चॅम्पियनशीप जाल्ली, त्या नॅशनल चॅम्पियनशिपा खातीर ते आयिल्ले मुद्दम जावन आनी आमचे म्हयनोभर कॅम्प चालू आसा आणि कॅम्प चालू आहा म्हणून ते मुद्दम रावले। एक्चुअली ते काल वचपा आसले, कालची तिकेट कॅन्सल करून ते आज वचपा रावले। आज 11 तांचो फ्लायट आसले वचपाक, तरी देखून हे सकाळ फुडें आमकां राती कळ्ळें की सामकी मोठी हानी जाल्ली आसा। आमकां सगळे आमची तयारी सगळी जाल्ली आसा, ताका आमी एअरलिफ्ट करून आमी ताका दिल्ली आमी घेवन वयता। आतां तेजी फॅमिली येयल्ली आसा, भाव येयला, चेडो येयल्लो आसा, भावजी येयल्लो आसा। पण एक मोठी लुकसाण ही आमच्या सेपॅक टॅक्रो परिवाराक जाल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।